मैथिली परब केशव सेवा साधना विशेष मुलांची शाळा वाळपय हांगा आसा। दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साकय आमच्या भुरग्यांनी खुबश्यो आकाशकंदील केल्ले आसा। त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांनी पॉटरी आयटम्स दिवे केल्ले आसा, वॅक्स दिवे केल्ले आसा आणि अदर दिवाळी आयटम्स आसा आमचे। तेच प्रमाणे आमची भुरगीं हांगा बऱ्यापैकी पांयपुसणी करता। थोडी भुरगीं जी आसता तांकां स्टिचींग आमी शिकयल्लें आसा, बेजीक स्टिचींग, आनी ते वापरून ती पांयपुसणी करता आनी सो त्या प्रमाणे आमी तेंचे स्किल्स डेवलप करता। तुमी सगळ्यांनी हे जे आमची भुरगीं जे प्रॉडक्ट्स करता, वोकेशनल प्रॉडक्ट्स करता, ते घेवचे आनी तांकां एक जे तेंचे जे स्कील डेवलपमेंट किंवा तेंचो जो आमी रिहॅबिलिटेशन जो प्रोसेस आसा तितून तांकां तेको तांकां मेळचो म्हणून हो उपक्रम आमी घेत आसता। तुम्ही एकूण कितले आयटम केला ह्या फावटी? हे फावटी आमी दिवे जे आसा ते आमी ऑलमोस्ट 3 ते 4 हजार दिवे केल्ले आसा। 150 सुमार आमी आकाश दिवे केल्ले आसा। तेच प्रमाणे अदर पॉटरी आयटम्स आसा, दिवजां आसा किंवा बाकी डेकोरेटीव आयटम्स आसा, हे सगळे आमचे आणि ते तुम्ही आता सेल करपाक चालू केला ऑलरेडी? हय, आमचे सेल्स जे आसता न्ही ते वेगळे वेगळे कंपनीजांनी आसता, वेगळे NGOs जे आसता आसता थंय आमचे सेल्स आसता आनी तशेंच जेंकां खबर आसा ते लोक आमच्या स्कुलांनी येवन स्कुलाक विजीट करता। बरो प्रतिसाद लाभ? हय हय, खूब बरो प्रतिसाद। एवरी इयर आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा वेकेशनाक, तशेंच ह्या वर्साकूय आमकां चालू आसात आमचे सेल्स। आणि भुरगीं आता जी चली भुरगीं आहा ती चड आता स्टिचींग आणि स्टिचींग, हय, आमी लास्ट इयर आमचे एक वर्कशॉप जाले स्टिचींगाचे, तेजे पयलीं साकून आमी स्टिचींग भुरग्यांक शिकयत आसा। सो आतां आमची बरी एक 7-8 भुरगीं बरी ट्रेन जाल्ली आसा स्टिचींग, परत ते कटींग जे बेजीक जे स्किल्स आसा तितून ट्रेन जाल्ली आसता आनी ते प्रमाणे ते आतां ते वेगळे वेगळे पांयपुसणी जावं वेगळे पिशवी स्टिचींग जावं ते चालू आसा। आमची जी भुरगीं करता बऱ्यापैकी करता आणि तांकां एक इंडिपेंडंट रावपाक स्टिचींग असो हें आसा की तूं स्वता सुद्दां ते घरा करून किंवा ते मागीर सेल करपाक शकता, तेंचे स्किल्स डेवलप जाल्या नंतर। सद्दां अंडर सुपरविजन तेंचे आमी सद्याक घेता। एक 2-3 भुरगीं आसा जी बरी ट्रेन आसा आनी बाकीची आसा ती आतां अंडर ट्रेनींग आसा आनी अंडर सुपरविजन आमी तेंचे स्टिचींग जे कितें आसा एक्टिविटी ती घेता आनी तितूंतल्यान ती आमी बेजीक म्हणजे फर्स्ट आमचे ते पांयपुसणी वाळपय आनी वाळपयच्या भायर ती खूब डिमांड आसा आनी खूब तेका सेल बरी जाता, बरें आसता। रेट बी तुमची? आमची रेट सद्या तरी सामकी 50 रुपीज पर मेट अशें आसा। माझे नाव मोनिका, मी या केशव सेवा साधना येतो। मी आमचा पायपुसणी आणि आकाशकंदील आणि रक्षाबंधन कडेन राखी करून शिकता। तू आता तुका माणे बी शिवंक कळटा? येथे पायपुसणी करता, कितें करता ते करता? आता पायपुसणी करता, अशे सायडीन बॉर्डरी बी घालता। हां, तुका आवडटा? हय, तुका मशीन बी चलोवंक कळटा? आनी तुका आवडटा? तुका कितें आवडटा करपाक? मशिनार आवडटा की पेंटिंग बी तसलें आवडटा? सगळें आवडटा आनी तू सगळें करता? माझे नाव लक्ष्मी जानू पावणे, स्कुलाचे नाव केशव सेवा साधना वाळपय सत्री। माझ्या स्कुलान पणट्यो, आकाशकंदील आणि पेंटिंग चालू आसा। आणि आता हे सगळे तुम्ही दिवाळी खातीर केला? दिवाळी खातीर केला। तुका कितें कितें आवडटा करपाक? म्हाका पेंटिंग करपाक आवडटा, आकाशकंदील करपाक आवडटा। आता तुवें सगळें केलें? आता केले। आणि कितें आवडटा तुका? म्हाका शिवण क्लास आवडटा, कपडे शिवपाक। हां, तू शिवता कपडे? तुमकां शिकयता? तुवें आता कितें कितें शिवता? पायपुसणी शिवता आमी। हां, मांडपाक कळटा, मांडपाक आवडटा म्हाका खूब। हां हां। आणि तुमकां हितूर कोण हेल्प करता? चाची। हां, आणि तुमची टिचर? टिचर। आणि तुमची भुरग्यां फ्रेंडां ती सगळीं वांगडा करता बसून? हय। आणि तुमकां मागीर कितें दिता? म्हणजे पैसे दिता आणि टीचर बरी म्हणटा? हय। तू आता फुडें कितें जातलें? तुका म्हणजे कपडे बी शिवंक आवडटा फुडें? आता तुम्ही दिवाळी कितले कितें कितें केला? म्हणजे खूब कितें कितें केला? जालें तुमचें आता करून? चालू आसा। आणि तुका मजा आसता? मजा येता?